तुम्ही करोडांचे इव्हेंट करतात, फिश फेस्टिवल, काजू फेस्टिवल करतात, कोट्यांनी रुपयांचो चुराडो करतात, पूण कंत्राट पद्दतीचेर काम करप्यां खातीर तुमचे कडेन कसलीच पॅकेज ना. आरजीपीन गोंय सरकाराक रोखठोक प्रश्न विचारला. हे खेपे गोंय विद्यापीठ आनी संजीवनी कारखान्यांतल्या कामगारांची बाजू घेवन मनोज परबान सरकाराचो फोग काढला. गोवा युनिव्हर्सिटी आनी संजीवनी साखर कारखान्याच्या विशया वयल्यान आरजीपीन आयज सरकाराचो फोग काडलो. गोवा युनिव्हर्सिटींत 25 भुरग्यांचो कंत्राट सोंपला. तांकां परत घेवंक नात. 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आसूनय कामावेल्यान काडून दुसऱ्यांक घेवन कन्फर्म करप हो त्या भुरग्यांचेर व्हड अन्याय. युनिव्हर्सिटीन जाप दिवची पडटली, मनोज परबान मागला. गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे 25 स्टाफ असले आमचे, जे गोंयकार असले आनी लोकल असले, जे MTS म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेतलेले, हे भुरगे 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्स त्या भुरग्यांक आसा. आनी सडनली गेल्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांक कामार येवं नाका म्हणून सांगले. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जालो आनी परते तांकां न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तेंचो रिन्यू जावंक ना, नाजाल्यार तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी गोवा युनिव्हर्सिटीन मेळोंक ना. ह्या भुरग्यांचेर खंय ना खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा. तेचे एग्जाम्स, तेचे रेक्रुटमेंट हे नवीन जाल्ले आसा. न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेतलेलो आसा आनी न्यू कन्फर्म स्टाफ घेतलेलो आसा. आतां जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ न्यू घेतलो, न्यू परमनंट स्टाफ घेतलो आनी जेन्ना थंय स्टाफाची गरज आसा, MTSची गरज आसा, जाल्यार ह्या भुरग्यांक तो जो तेंचो रायट आसलो, ना जाल्यार जो तांकां थंयसर जॉब कंटिन्यू जावपाक जाय आसलो, तो कित्याक जावंक ना. युनिव्हर्सिटीन हेचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम तुमी मेरिटाचे गजाली सांगतात, तुमी एग्जामीचे गजाली सांगतात आनी अशेंच भुरग्यांक 5 ते 10 वर्सां जाल्या उपरांत तांकां तुमी घरा बसयतात. संजीवनी साखर कारखान्यात सद्याक 177 कामगार आसात. तातूंतले 99 कन्फर्म, जाल्यार 78 कंत्राट पद्दतीचेर. तांच्या फुडाराचो विचार जावंक ना. कृषी खात्या कडेन तांचे खातीर कसली स्कीम वा पॅकेज कित्याक ना? मनोज परबाचो सरकाराक प्रश्न. संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आसा पळय, थंयसर ऑलमोस्ट 177 कामगारां, भितरले 99 हे कन्फर्म आसा आनी बाकीचे 78 जे आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचेर आसा. पयर तुमी न्यूज वाचले आसतली पेपराचेर जेन्ना येयलें, न्यूजाचेर जेन्ना येयलें की त्या लोकांक आतां कंपनी बंद करून त्या लोकांक VRS दिवपाचें आहा म्हणून, त्या कामगारांक VRS दिवपाचें आहा. जाल्यार त्या कामगारांक आमच्या वांगडा मिटींग जाली. तेंची मिटींग जाल्या उपरांत आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे, एग्रीकल्चर डायरेक्टराक मेळ्ळे. डायरेक्टरा कडल्यान आमी क्लॅरिफिकेशन घेतलें की हो विशय कितें. जाल्यार कितें जालां की लास्ट 4 वर्सां जालीं कंपनी बंद आसा. शुगर फॅक्टरी बंद आसल्या कारणान गव्हर्मेंट तांकां पॅकेज दिला आनी ती पॅकेजींच्यान तांकां सद्या पेमेंट वयता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आतां 2 ते 3 वर्सां जालीं कंपनी येयल्यार, जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ह्या फावटी फायल मूव केली आनी तांकां सांगलें की ह्या वर्सा आमकां त्या कामगारांक पगार दिवपाक जाय म्हणून आनी आमकां फंड रिलीज कर म्हणून. जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटान डायरेक्ट सांगलें की आमच्या कडेन पयशे ना. सरकारान कितें ना कितें तरी तांकां पॅकेज दिवपाक जाय. आतां बजेट सेशन आसतलें. बजेट ऑलरेडी तुमचें 20, 22, 25 हजार करोडाचो तुमचो बजेट तुमी वर्साचो करतात. तुमी करोडांचो इव्हेंट्स तुमी करतात वर्साक. फिश फेस्टिवल करता आनी कसलो काजू फेस्टिवल करता, केन्ना फार्मर्स कृषी मेळावा करता, हे सगळे गजाली तुमी करतात. पूण जो कमीत एक 5-6 करोड 10 करोड मॅक्झिमम जो वर्साक तांकां लागता, ती पॅकेज तांकां दिवपाक ना. तांकां प्रोटेक्ट करपाक तुमच्या कडेन सरकारा कडेन फंड ना म्हणून आन्सर येता. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार.